सेंट फ्रांसिस झेवियराचेर आक्षेपार्ह विधान करपी व्हिडिओ रेकॉर्ड करून वेगवेगळ्या सोशल मिडियाचेर प्रसारीत करपाच्या प्रकरणा खाला गौतम खट्टर हाचो भाव माधव खट्टर हाका अटक केल्या। गौतम खट्टराकूय बेगीनूच अटक करतले म्हणून आपल्याक खात्री आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत सांगतात। गोंयकार तशेंच राजकीय फुडाऱ्यांनी संयम दवरचो आनी गोंय पुलिसांचेर विश्वास दवरचो म्हणून मुख्यमंत्र्यान मागणी केल्या। तशेंच अशा प्रकारची घडणूक परतून घडची न्हय म्हणून जतनाय घेतले अशें मुख्यमंत्री सावंतान सांगले। ऐकात। सेंट फ्रांसिस झेवियर गोंयचो साहेब हांकां जे अपशब्द दिल्या हाका धरून हाडपाचो आमचो आटोताट प्रयत्न सुरू आसा। त्या कल्प्रीट कोण तो खत्तर भितर हाच्या घरा पर्यंत आमचे पुलीस पावल्या। ताच्या भावाक ऑलरेडी धरून हाडला की ताका स्क्रिप्ट बरोवन दिवपी की ताजो व्हिडिओ भायर घालपी कितें तो म्हणजे ताजो मास्टर माइंड तो आसतो अशें म्हणपाक काय हरकत ना। तेकाय बी म्हणजे लुकआउट नोटीस जी आसा ती ऑलरेडी केल्या। बट हर तरेन म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंट क्रायम ब्रांच सगळ्या तरेन ताका पुराय बाकीच्या पुलिसांच्या सहकार्यान सोदता। लोकांनी थोडोसो संयम बाळगचो कारण हांव लोकांक आव्हान करता। म्हाका खबर आहा गोंयचो कम्युनल हार्मोनी आमी केन्नाच डिस्टर्ब करूंक दिवंक ना। आमी हिंदू मुस्लीम कॅथलीक आनी सहसा तरी कॅथलीक आनी हिंदू हे एकामेकाच्या प्रत्येक सणाक आनी क्रिसमसाक वचपी चवथीक वचपी दिवाळेक वचपी तांच्यांनी त्या खातीर कम्युनल हार्मोनी डिस्टर्ब करची न्ही। हांव लिडरांकूय अपील करता आनी लोकांकूय अपील करता की तुमी म्हजेर विश्वास दवरात। कारण हांव तुमकां एक सांगता ते आपल्या म्हापसा जाल्ली डकैती आनी हातूंत जाल्ल्या डकैतीक आमी म्हणजे पुलिसांच्या बरोबर कंटिन्युअसली आसून बांगलादेशांतल्या त्या 6 जाणांक ऑलरेडी धरून तांकां धरले आनी तांकां हाडटाय बी तांकां शिक्षाय दितले म्हणून सांगता। हो तर कोण एक खत्तर ताका धरून हाडपाक चड उशीर लागचो ना। बट थोडोसो म्हणजे संयम जो बाळगचो पडटा कारण पुराय कशा एका वेगवेगळ्यो टॅक्टिक्स आसता ताका धरून हाडटले 100%। लोकांच्यो भावना हेन्सफोर्थ अशा पद्दतीन कोणीच दुखोवपाचें डेरिंग करचें न्ही आनी ही कम्युनल हार्मोनी मेंटेन उरची ही हांव सगळ्या लोकां कडेन मागता।